गाईज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव म्हजो ब्लॉग आता इवनिंग टायम स्टार्ट करता. ओके, इवनिंग टायम म्हणल्यार जालें आता 9:45 रातची आनी हांव म्हजो ब्लॉग आता जस्ट स्टार्ट करता. आनी आतां मातशें वयर वयता, म्हाका थोडोसो रोप जाय. सो वयल्या काबडींसान थोडोसो रोप हाडटा म्हजो बाबाचो आनी आंतोनियोचो. त्याक आमी वयता एक धाकटी शॉर्ट ट्रिपीक. सो तेका लागून ओके, ट्रीप म्हटल्यार एक्चुली भोंवपाक वचना, शॉपिंग करपाक वयता. सो तुमकां कळटलें फुडें फुडें म्हणजे ब्लॉग येता पळय तेन्ना आमी वयतात आनी कितें पळय तें. सो चलो आतां वयर वयता फटाफट, म्हाका जाय तो रोप काडटा आनी हाडून पॅकींग स्टार्ट करता. बिकॉज फाल्यां आफ्टरनून टायम हांवें भायर सरतलीं. सो तेका लागून ओके, थोड्यो वस्तू हांवें काडून दवरले. सो म्हाका पॅक करूंक जाय त्यो आनी चडश्यो वस्तू वयर आहा म्हज्यो. सो त्यो घेवन येता, फटाफट पॅक करता आनी दवरता. कित्याक फाल्यां भायर सरपाचें आनी हांगासर आख्खें मॅस जाल्लें आहा आमगेर. सो तेका लागून ओके. सो दाखयता तुमकां पॅकींग करता तेन्ना, शेअर करता तुमचेशीनय बी. ओके, तुमी बी यात म्हजे बारी पॅकींग करपाक. सो चलो पॅकींग करता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, आमचें न्हू पॅकींग करून बी जालें. ओके, ऑल रेडी एंड सेट टू गो. सो आमी डिनर बी केलो, हळू केला डिनर बी. आनी आतां रुमान येयल्ले पळोवपाक. हांवें धूप घातलो घरा कडेन हिंगासर वासाक लागून. सो पळोवपाक येयल्लें रुमान आनी हिंगासर हांवें घालून दवरलो कांदो. वास तो कांदो ओडून घेता न्हू, सो तेका लागून. आनी तेंच्यांनी तेंचें सामान बी दवरलां हिंगासर आहा, शिमिटीची पोती आनी कितें कितें. ओके, सो पॅकींग करतना हांवें शूट बी कांय करूंक ना. बिकॉज फास्ट फास्ट केलें हांवें तें पॅकींग सगळें, कित्याक म्हाका फास्ट करून काडूंक जालें. बी हिंगा धुल्लो आहा सगळो, सो तेका लागून. ओके, सो हो एक विंडो हांवें ओपन दवरला बॅल्कनीचो. बरो वारो येता गायस, थंड सामकें. भायर हें पडटा, धुंव पडटा, तेका तें थंड वारें मारता. आनी हिंगासर आयज आमच्या थिंगा पोलाकूय लायट घातल्या तेंच्यांनी, सांगलेलें तेका घालपाक. आयज मॉर्निंग लायट घातल्या बरो उजवाड पडटा फुडल्यान. सो आतां टायम जालो सामकी 11:30. ओके, सो आतां आमी न्हिदोंक वयता, बाबाक न्हिदोंक घालता बी. आमी न्हिदता आनी तुमकां फाल्यां मेळटा. ओके, ब्लॉग फाल्यां कंटिन्यू करता. सो चलो तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान मेळटा. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज नेक्स्ट डे. ओके, सो तुमी काल पळयल्लें सगळें प्लास्टरींग बी केल्लें, चिपींग बी करून. ओके, सो आतां आयज ते टायल्स बसयता. हिंगासर बसयता आनी हॉलान म्हणटा चालू आहा बसोवपाचें. हाफ जालें तेजें, हाफ म्हणल्यार ऑलमोस्ट डन. ओके, आनी ताचे उपरांत मागीर ते हिंगा बसोवं येतले वयर रुमांतले. ओके, सो पयलें मागीर किचनाचें फोडलां. थिंगासर विंडो करता आमी किचनान. सो तेजें काम चालू आहा. आनी थिंगासरले म्हाका दिसता किचनाचे टायल्स चेंज करचे पडटले, कित्याक तेय मातशें हें जाल्या म्हणटाले ते क्रॅक्स बी येयल्या बी म्हण. सो पळयता आतां रेडी जालां बी आनी टायल्स पळोवपाक वयता. ओके, आनी आमचे स्टॅकीस पोंदाक घालपाक जाय आसले टायल्स आमकां. सो ते पळोवपाक वयता टायल्स. कालूय गेल्लो टायल्स पळोवपाक. काल पळोवपाक गेल्ले ते टायल्स हांव बॅल्कनीचे. ओके, तुमी तो क्लीप पयलो आसतलो, हांवें थोडोसो शूट केलो पळोवपाक गेला पळय तेन्नाच. ताजे पयलीं कांय क्लिप्स बी कांय काडून घातले घरा कडेन. ओके, सो तेका लागून आतां हांव वयता पळोवपाक टायल्स आमचे हेचे, ते स्टॅकेसी पोंदाक घालपाचे टायल्स आनी आय थिंक किचनाचे. ओके, सो सकाळीं म्हाका ब्लॉग घेवपाक चान्स ना, बिकॉज तिका सगळो आवाज हेजो आहा, टायल्स ते कट करता त्या मिशिनाचो आनी ते ग्राद हें आमचे जनेल घालपाक ते किचन बी फोडटा आनी ते आवाज येता मिशिनाचो. सो म्हाका तें शूट करूंक मेळना. आख्खें घर मॅसी जालां सामकें, आख्खें धुल्ल्यान आनी सगळें मॅस म्हणपाचें. एक आनी 1 वीक मायज वयतलें म्हाका दिसता, ऑलमोस्ट 2 वीक वयतलें आमकां. बिकॉज आमचें प्लास्टरींग हें आमी पळय स्टार्ट केलें करपाक. टायल्सींग जाल्या उपरांत मागीर लांबी बी काडून आख्खी पेंटींग सगळें आहा. 2 फ्लोर करता, मागीर 1 फ्लोर मागीर करता. सो तेका लागून त्या वयर सेकेंड फ्लोराचेर सामान आहा न्हू, तेका लागून. ओके, सगळो लायक हॅक्टीक. आनी आयज आमी भायर सरता. ओके, तें तुमकां म्हाज्या नॅक्स्ट ब्लॉगान कळटलें हांव खंय वयता कित्याक पळय ते ब्लॉग्स येता पळय तो ब्लॉग सेपरेट करतलें हांव आनी हो ब्लॉग सेपरेट करतलें हांव. ओके, सो तुमकां ह्या दिसांनी घराचेर आसतलें पळोवपाक. हे टायल्स घालता ते, मागीर पेंटिंगाचें हें तेंच सगळें चालूच आहा आतां सगळें.
करूंक आमी लायक खूब टायम जालो आमी रावताले एक्चुली हे सगळें करपाक. सो फायनली थर्ड डे येयलो म्हणपाचो सगळें काम करपाचें. एक्चुली आमचें हें नासलें मायंडान की आमी बॅल्कनीक घालतली म्हणून भायर, बट मागीर हितून घालपाक लागलें आमी एप्रील मेयान. बट मागीर हांवें म्हटलें का आतांच घालून काडया बिकॉज आतां डस्ट जालात न्हू सगळें सो एकूचदां सगळें करून काडया. मागीर मागीर पोते पोते कोण क्लीन करतलो ते सगळें डस्ट. आनी तो तुमकां खबर आसा शिमिटीचो पेंटाचो डस्ट म्हणजे तो लायक खूब सामको क्लीन बी करपाचो, ताका लागून एकूचदां करून काडटा ते. ओके सो आतां रेडी जाला आनी वयता टायल्स पळोवपाक. पळयता थिंगा शूट करता, धाकटोसो एक व्हिडिओ काडटलें हांव कित्याक म्हाका एक मेमरी कशी म्हाका दवरूंक जाय सगळी. सो ताका लागून ओके सो आतां वयता सकयल हांव आनी समजा शॉपार वयता आनी तुमकां मागीर मेळटा. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. हाय कर बाबा हाथे से हाय. ओके सो आमी भायर सरली घरा कडेन येवपाक म्हज्या आल्दना. ओके भयणीक कलेक्ट करतली बीन आनी मागीर आमी आमची जर्नी स्टार्ट करतली. ओके सो लंच करूं ना घरा कडेन लंच करतली आमी हांगासर म्हज्या घरा कडेन आल्दना. ओके सो आतां आमी जस्ट म्हापसासान भायर सरल्या आनी हिंगा आल्दोना रावल्या फार्मसीन बिकॉज म्हाका बाबाक मातशें लोशन घेवपाक जाय आसलें सो ताका लागून सो ते घेतली बीन मागीर घरा कडेन वयतली आमच्या. ओके आनी घरा कडेन काम चलता अजुनूय आमचें जावंक ना, हाफूय जावंक ना म्हणपाचें. सो क्वॉर्टरूच जाला सो खूब उरलां तांकां. सो पळोवया केन्ना जाता पळय तें काम आनी लेट्स होप फॉर द बेस्ट म्हणटा पळय ते भाशेन. ओके आनी बाबा आपणाची क्रेन घेवन खेळता हांगासर. सो तुमी म्हणटली हांव खूब वयता काय म्हणून जायते जाणांच्या मनान क्वेश्चन आसतलो. सांगता राव मातशी रात सांगता मातशें शकता सांगता. ओके सो येस आतां वयता हांव घरा कडेन आमच्या. वतले हाय मे आले वतले. सो वयता हांव घरा कडेन लंच बी करता आनी मागीर हांवें भायर सरतली अरावंड 2 o'clock. ओके 2 o'clock म्हळ्यार 2:30 जातली ती एक्चुली आतां 1:45 जाल्या. सो 2:30 जातली हांवें भायर सरता म्हटल्यार. ओके सो तुमकां ऑन वे मेवता घरा वचून आनी कांय शूट बी कांय करना. सो सोंपतें तुमकां भायर सरल्या उपरांत ऑन वे मेवता. ओके सो चलो मागीर मेवता तुमकां.